सरपंच बाब ते जॉगर्स पार्क चिकालेन थिंगा बोर्ड मारला की 2 दिसां खातीर बंद आहा म्हणून आनी काल एक न्यूज येयल्ली की शेबी कंडिशन आहा म्हणून चिल्ड्रन्स प्ले एरिया ताजेर कितें म्हणणें आहा तुमचें? आतां सद्या थिंगा सेकंड फेज ऑफ जॉगर्स पार्काचें काम चालू आहा. सो ते कितें मेंटेनन्स करता तेन्ना मातशें कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन थिंगा थोडी डॅमेज जालो आहा. वायर जावं पायपलायन कितें. सो ते लोकांक थिंगा मातशे त्रास जाताय म्हूण आमी एक 2 दिसां लागून थिंगा नोटीस मारल्या. 2 ते 3 वा 4 दीस वयतले. तें रिपेरींग वर्क जालें न्हू जाल्यार आमी रोखडे चालू करतले. सो तें बंद दवरूं ना आमी बंद दवरला टेम्पररी फकत लोकांक त्रास जावपा ना पूण थिंगा वॉकिंग करता तेन्ना फ्रिली तांकां वॉकिंग करूं मेळों जाय. सो तेका लागून आमी एक 2 दीस मातशें हें दवरला नोटीस मारला. आनी थिंगा ते चिल्ड्रन्स प्ले एरिया शेबी कंडिशनान आहा तेजेर कितें म्हणणें म्हणल्यार रिपेर जातले केन्ना ते हें जातलें आनी झाडां बीन सगळें सुकलां थिंगा. हय ते चिल्ड्रन पार्क पळय आहा न्हू तेन्ना आमी एक फावटी रिपेर केलोलें. आमी एका लेटर केलोली आमचे GSIDC. सो तेणी कॉन्ट्रॅक्टरा धाडून तेणी इन्स्पेक्शन करून तेणी एक फावटी आमकां रिपेरींग करून दिलो आहा. आतां हांव तांकां एक लेटर करता तेजें कंडिशन थिंगा चिल्ड्रन्स पार्क आहा तें मातशें बरें ना म्हण तें कितें आहा तें बेगीनूच रिपेर करून दिवपा जाय. सेकेंड थींग म्हणल्यार आतां ग्रास ह्या टायमार कितें आहा उदकाचें खूब प्रॉब्लम आहा आनी आमकां GSIDC पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर आहलो न्हू तेणी एक फावटी आमकां सांगलोलें एटलिस्ट ते पार्काक 1,00,000 लिटर उदक जाय म्हणटा दॅट इज 10 टँकर्स पर डे. सो इतले पंचायती कडेन फंड्स नाय इतले पयशे मोडून. सो आमी विकाक एक 8 ते 10 ट्रीप आमी घालताय थिंगा टँकीत आनी थोडे PWDचें उदक तें सफिशियंट येयना कमी येता उदक. सो आमकडे तें सारकें पंचायती कडेन तितले ह्या टायमार एक 4-5 म्हयने आमकां खूब त्रास जाताय तें मेंटेन करपाक. तेका लागून आमी एक GSIDकूय एक लेटर केल्या आनी एक PDAकूय लेटर केल्या. आतां ह्या दिसांनी आमी फॉवर्ड करपा आहाय. आमी मिटिंगे रेजोल्युशन घेयलो आहा आमचे बॉडी मिटिंगेक म्हणजे ते पार्क आमकां व्हेरी डिफिकल्ट मेंटेन करपाक. इतले आमी फंड्स पंचायतीचे फंड्स मोडूं शकनाय. लोकांचे पयशे ते आमकां खूंय डेव्हलपमेंटाक घालपाक पयशे आमी थिंगा पार्कां मोडूं शकनाय. तेका लागून आमी एक लेटर केलो आहा एक आमकां तुमी फंड्स दिचे ते मेंटेन करपाक. समज पंचायती ना जाल्यार तुमी टेक ओवर करचे म्हण कित्याक आमकडे फुडें आमकां त्रास जातले ते जावपा ना आमकडे डेव्हलप करपाक.